शिरगांवा जात्रेक फाटल्या वर्सा जाल्ल्या चेंगराचेंगरीच्यो भिरांकूळ यादी दोन अजून विसरूंक ना। होमखणाच्या पवित्र उज्याच्या मिरवणुकीक वळीक आसतना अचकीत जाल्ल्या अराजकात जायते जाण पडले आनी हे दुर्दैवी घडणुकेक वरिष्ठ दोन कृष्ण नायेकराक मरण आयले। ही घडणूक पळोवपी दोणाक आज लेगीत ती याद जाल्यार आंगार कांटो फुल्ले शिवाय रावना। घडणुकीचो भंय मनाक अजूनय आसा। त्या दिसाचे खीण दोळ्या मुखार उबे रावले काय आंगाक थरथरो येता अशें दोन सांगतात। अशी घडणूक परतून घडची न्हय हे खातीर सरकारान केल्ल्या सुरक्षा व्यवस्था आनी नेमाक खरेपणान पाळो दिवपाचे आव्हान सुरू आसा। मजगती कृष्ण नायेकराचो पूत पांडुरंग नायेकरान त्या दिसाचो उगडास करतना आपल्यो दुखेस्त भावना उक्तायल्यो। बापाय वांगडा जात्रेक हाजीर आशिल्ल्या पांडुरंगाक अचकीत जाल्ल्या अरिश्टात ताका वगडावचो पडलो। हे घडणुकेत तो स्वता जखमी जाला। आयज लेगीत त्या घडणुकेचो भंय आनी बापायच्यो यादी त्याच्या मनात सातत्यान येतात। फाटल्या वर्साचो इन्सिडंट जाला चेंगराचेंगरी भितर सिरियान एक सर्जो एक्सपायर जाला चेंगराचेंगरी तो म्हाजो पप्पा सो तेका तो जो उपवास करतालो तो पळोवन हांव उपवास केलो जाणांचो आनी आमी 2 वर्सां जाले फाटोफाट वांगडा वयताले सो तो पप्पा म्हाज्या वांगडाच आसलेलो आनी तो कसो गेलो तो आमकां कितें कळना की चेंगराचेंगरी म्हाका फाटल्यान तर हांव फाटल्यान पळयता जाल्यार पप्पा गायो आनी हांव भितर चेंगराचेंगरी उरलो एक वरभर सुमार तेन्ना आमच्या जेवणाक येयले आनी म्हाका भितरल्यान भायर काडलो पळय जाल्यार हांव भितर इंजर्ड आसलेलो हांव मातसो डॅमेज आसा सो पप्पाचे हे पळोवन जे दुख्ख आमकां जालें सगळे आमचे वांगडी भितरल्यान आजून बीन ती कसो सावरोंक ना म्हणजे दोन आमी जेन्ना पयल्या दिसा हांगा रावले तेन्ना म्हाका ती खूब याद येवपाक लागली पप्पाची तो बी आमच्या वांगडाच आसलो न्हू सो तेका आतां हांव ह्या सगळ्या जाणांक लागीं मागता तेंच्यांनी मातशें सेफ रावन सुशेगादान वयचें होमखणाच्यान बी देव बरें करूं। सांगपाचें म्हटल्यार गेल्या वर्सा जो लयराई देवीचे जात्रेक जो स्टॅम्पेड जालो चेंगराचेंगरी जाली तेतूंतल्यान आमच्या बरोबर रावणारो धोंड सुर्या नायेकर हो त्या चेंगराचेंगरीत तेचें निधन जालें आनी खरें सांगपाचें म्हटल्यार हो इन्सिडंट हो काय कोणी घडोवन हाडूंक नासलो पूण ह्या इन्सिडंटान जेन्ना तो त्या दिसा ना जालो तेन्नाच आमचे सगळ्या जे आमचे बरोबर सगळे रावताले सगळ्यांक दुख्ख जालें आजुनूय म्हणजे वरस जालें आनी ह्या वर्सा आजुनूय आमच्या मनान तें आसा की अशें जावंक जाय नासली घटना पूण तरी आसतना हो इन्सिडंट काय कोणाच्या हातीन ना पूण जे धोंड आमचे अख्ख्या गोंयाच्यान येता ते धोंडाच्या गर्देत जेन्ना अशें जाता इन्सिडंट तेन्ना हे प्रत्येकाची जबाबदारी ह्या धोंडाची आहा की आमी जशे वत्र पाळटा 5 दीस आनी आमी अग्नी स्पर्श करून जेन्ना भायर येता हें आमी सिद्ध करपा खातीर आमी 5 दीस वस्त्र पाळटा पूण जेन्ना आमी धोंड म्हणून जेन्ना जात्रेक वयता तेन्ना प्रत्येक धोंडाची एक जबाबदारी आसा जो प्रत्येक धोंडान धरून वचूंक जाय कित्याक धोंडा बरोबर प्रत्येकाची फॅमिली आसता ती कशी सुरक्षीत आमी परतून येतले होच एक आमी मनान तकलेन धरून वचपाक जाय कित्याक गेल्या वर्साची जी चेंगराचेंगरी जाली तितूंतल्यान पब्लिकेचो कांय भितर चूक ना पूण आमी धोंडत खंय तरी आमी जबाबदार अशें दिसता पूण ही आमी जर दखल प्रत्येकान घेतली जाल्यार खरेलेच प्रत्येकाक सुरक्षितेचो एक जात्रेचो सगळ्यांक एक प्रत्येकाक सपोर्ट मेळटलो आनी जे आमी फॅमिली बरोबर वयता ते सुरक्षीत येतले अशें म्हाका दिसता आनी परतून हांव सांगपाचें आव्हान करता की आयज गेल्या वर्सा जो इन्सिडंट जालो तेतूंतल्यान आयज सरकारान जायत्यो खबरदारी घेतलेल्यो आसा तश्योच देवस्थान कमिटी आहा तेंच्यांनी खबरदारी घेतलेली आसा ते खबरदारीत आमी प्रत्येक धोंडान आमी जबाबदारीन वचोंक जाय आनी ते तेंच्यांनी जे थंय आमकां प्रत्येकाक ज्यो जबाबदारी पाळपाच्यो आहा ती तेंच्यांनी निर्णय दिल्ले आसा प्रत्येकाक सांबाळपाचो आनी प्रत्येकान आमी सरकाराक आनी कमिटीक आमी तांकां सहकार्य करपाक जाय कित्याक तर हजारांनी लाखांनी धोंड आसा तेच्या बरोबर सगळ्यांची प्रत्येकाची फॅमिली आसा तेन्ना प्रत्येक धोंडाक प्रत्येक जे भावीक वयता तांकां आव्हान करता की जे सरकारान सूचना दिल्ल्यो आसा कमिटीन सूचना दिल्ल्यो आसा प्रत्येकान त्यो स्विकारच्यो आनी बरे तरेन आमी सगळे जे धोंड आसा ते सुरक्षीत येतले। सांगपाचें म्हटल्यार आमी पोडाशा गांवांत मदला वाडा हे धोंड जे
आमी हांगा रावता ती गेली 60 वर्साच्या वयर जाल्ली आसा. आमचे जाणटे रावताले तितूंतल्यान आयज एकटो एकटो करता करता आयज आमी हांगासर 40 जाल्ले आसा. तेन्ना ही जी आमी परंपरा आसा ती सगळ्यांनी सांबाळिल्ली आसा. कित्याक मदला वाडा पोडोशे हे आमी सगळे एकी कडेन रावता. हांगासर पाणयाची सोय म्हटल्यार हांगासर तळी आसा जुनी जी भाटकारान मारलेली तेची आमी तळयेची उदक वापरता आनी हांगासर आमी माटोव घातलेला. त्या माटवान आमी हांगासर जे जेवण आसा तें करून सगळे आमी हांगा वत्र पाळटा. तेन्ना परतून एकदां सगळे अख्ख्या गोंयभरच्यान जे जात्रेक धोंड येतले भावीक येतले तेंचे कडेन आव्हान करता की ज्यो सरकारान सुचना केल्ल्यो आसा जावं कमिटीन सुचना केल्ल्यो आसा ते खबरदारीन सगळ्यांनी सहकार्य करचें आनी येणारे ज्यो आमी म्हणटा की ही जी जात्रा आसा देवी लयराईची ही अख्ख्या गोंयान एक व्हडली जात्रा आसा आनी प्रत्येकाक दिसता की ही जी जात्रा आसा ती आपणाक वचोंक जाय. तेन्ना प्रत्येक जे आमी मनान एक भंय जाला प्रत्येक धोंडाच्या जावं फॅमिलीच्या तो भंय वचपा खातीर आमी सगळे सहकार्य करुया कमिटीक आनी सरकाराक आनी जे येणाऱ्या काळात जी जात्रा आसा ती आमी बरे तरेन हे सुरक्षेचो सगळ्यांक एक भंय म्हणजे सुरक्षितेचो सगळ्यांक सपोर्ट आसचो अशें सांगून म्हजी 2 उतरां सोंपयता आनी परतून एकदां सगळ्यांक भाविकांक आव्हान करता की सरकाराक आनी समितीक तुमी सहकार्य करचें. लयराई देवीच्यो आनी कौलोत्सवाच्यो तुमकां सगळ्यांक परबीं सांगपाचें म्हळ्यार लास्ट इयर जो इन्सिडंट घडलो म्हणजे जे स्टॅम्पेड जाली तातूंत भितर आमी प्रत्यक्षान आमी आमच्या दोळ्या मुखार तें सगळें पळयल्लें दृश्य आनी आमच्या भितूंतलोच एक आमचो धोणगण जो सुर्या न्हयेकर आयज ह्या जगान ना तो तें दृश्य आमी आमच्या दोळ्या मुखार आमी पळयल्लें आसा. म्हणजे जेन्ना ती स्टॅम्पेड जाली तेन्ना पयलेच लायनीक जेन्ना म्हटल्यार ते लायनीक जेन्ना हांव आसलो तेन्ना म्हाज्या अवघ्याच 6व्या नंबराक ताजो चेडो पांडुरंग न्हयेकर आनी सुर्या न्हयेकर ते थंय आसले आनी ते लायनीक ते थंयसर आसले. जेन्ना ती जी चेंगरा चेंगरी म्हणजे जी लाट जी येयली तेन्ना ते लाटीन ते जेन्ना स्प्रेड जाले आनी आमकां ते दिश्टीच पडोंक ना. सो आमी जेन्ना ती लाट येयली तो मोठी गर्दी जाली, भयाभीत वातावरण जालें. म्हणजे ते दृश्य अशें आसलें की भयाभीत दृश्य आसलें तें आमकां दृश्य आमकां पळोवन सगळें स्प्रेड जालें आनी आमी आमच्या स्थानार गेले. जेन्ना आमी स्थानार गेले तेन्ना आमी जेन्ना सगळ्यांची कावंटींग केली आमच्या धोंडगणांची जेन्ना आमी सगळ्यांक पळयले तेन्ना तातूंत भितरले 2 जाण सुर्या न्हयेकर आनी पांडुरंग न्हयेकर हे ना जाल्ले. सो आमी परत त्या जाग्यार जी स्टॅम्पेड जाल्ली त्या जाग्यार गेले आनी थंयसर पळयलें की आमचो सुर्या न्हयेकर ते चेंगरा चेंगरीन भितर गेलो आनी मृत पावलो. सो ही गजाल अशी घडली की तें दृश्य आयकत आनी पळयत जाल्यार आंगार कांटो उबो येता म्हणजे कापरी भरता. सो हांव सगळ्या धोंडा लागीं आव्हान करता की तेंच्यांनी ज्या तरेन ज्या लास्ट इयर जें घडलां तशें घडचें न्हू म्हणून तुमी सगळ्यांनी जतनाय घेवची. सगळ्यांक देवस्थान कमिटीक तशें सरकारान जी यंत्रणा सुसज्ज केल्या तांकां तुमी सगळ्यांनी तेंको दिवचो आनी ही जी जात्रा आमची परवा जात्रा येवपाची आसा ती जात्रा यशस्वी रित्या करपा खातीर तुमी सगळ्यांनी हातभार लावचो आनी अशी काळजी घेवची की गेल्या वर्सा जो इन्सिडंट जालो तो ह्या वर्साक कसलोच इन्सिडंट घडचो न्हू अशी तुमी जतनाय घेवची आनी आमची जात्रा आसा जी ती यशस्वीपणेन पार पाडची. आमचे जे धोणगण अग्निदिव्य करता ते सुरक्षीत रित्या अग्निदिव्य करचे अशें तुमचे कडेन आव्हान करता. सगळ्यांनी जात्रा यशस्वी करची आनी बरी करची. देव बरें करूं. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.